हांगासर म्हज्या लागीं आसा एक दाट पुस्तक आमी इंग्लीश भाशेंत ताका मिस्सल म्हणटा ह्या मिसाचें पुस्तक. हें याजकांनी वापरचें आल्तारीर वापरचें मिसाचें पुस्तक तुमी पळयतात. हातूंत आमी मिसांत कितें सकड करता सगळें संपूर्ण मापान विवरसिलां. आनी तुमी जाणात 1962-63 इस्वेंत जावन धरून मुखल्या 2 वर्सांनी वतिकान महासभा चल्ली. आनी ह्या वतिकान महासभेच्या पयलें आमी मिसांत भाग घेत आसतना आमकां सुरवेर सांगलें आसा याजकान न्हेसून जातेच प्रवेश गीत आरंभ जाता म्हणून. याजकान न्हेसून जाल्लेंच पूण ह्या नव्या मिस्सलांत कितें सांगलां लोकाचो जोमो सांगाता आयिल्लोच मीस सुरू जाता. देखून आतां याजकान न्हेसचें न्ही प्रामुख्यता. लोक पळय आतां सकाळीं तुमी तुमच्या घरांत जावन तुमी आयल्यात लोकाचो जोमो सांगाता आयिल्लोच आमचें मीस आरंभ जाता. आनी पवित्र सभा कितें आशेता ह्या मिसांत आमी हर एकल्यांनी पूर्ण मापान क्रियाळ जावन आनी आमच्या पूर्ण समजणेंत भाग घेवच्या खातीर ही आमची पवित्र सभा हर एका मिसांत आमी भाग घे जाय म्हूण आशेता. देखून सुरवेर कितें जाता जावं पुरो हांगा वाती दवरल्या उपरांत थोड्या इगर्जांनी ल्हान ती घंट मारल्या उपरांत ह्या कांपीन वाजयल्या उपरांत प्रवेश गीत सुरू जाता. आतां ह्या प्रवेशाचो उद्देश कितें? प्रवेश गीत आतां आनी 5 मिनटांनी तुमी कंतार म्हणटा प्रवेश गिताचो उद्देश कितें? पयलें जावन आमी आमचो एकवट ह्या प्रवेश गितांत उसारचो. सक्कड पळया एक कुटाम जावन बापा आमी आयल्या म्हणटा आसतना एक हांवें कंताराचो दाखलो दिवचो. सगळीं आमी सांगाता मेळून आमचो एकवट उसारता. ताच्या सांगाता हर एक दिसा याजक जावं पुरो एक 5वें वस्तू न्हेसून येता, तांबडें वस्तू न्हेसून येता, या भांगराळें या धवें वस्तू न्हेसून येता. म्हळ्यार हर एक दीस एक मिस्तेर आमी नियाळ करता. ह्या मिस्तेरांक सरी जाल्लें वस्तूर याजक न्हेसता. पूण फकत तो मिस्तेर वस्तूर पळोवन मात्र न्हय ह्या हांगा खंयच्या कलराच्यो वाती पेटयतात म्हणून तांतू मात्र न्हय आमच्या प्रवेश गितांनी त्या दिसाचो महत्व आमी संभ्रमचे लितुर्जीचे विशय आमकां कळटा. ताच्या सांगाता पुरशावार येवच्या याजकांक आनी मणयाऱ्यांक आमचे प्रवेश गीत आदार दिता. आज तुमी 3 विशय पळोवंक जाय पूण ते 3 विशय आज याजक पाळना. चड करून पुरशावार येता आसतना मणयारी एकच दियाकोन ह्या वाचपी आसचे ते ह्या आल्तार सेवा करची हे एक पुस्तक अशें उबार नाडटात. ह्या पुस्तकांत कितें आटापलां? ह्या पुस्तकांत आमी सगळ्या वर्सां परगटचे तसले शुभ वर्तमान आमतू घाला. जशें साक्रामेंतांत हांगा जेजू आसा तस ह्या पुस्तकांतच्या परगटणेंत जेजू खरेंच हाजीर आसा म्हूण आमी सांगता. पुरशावांत हाडलेंच हें पुस्तक हाडून वेदीच्या मोदें दवरतात. आसो गुर्तू कितें? शब्द मनीस जालो उपरांत आमी नोवेनान म्हणटा शब्द मनीस जालो ते परगटल्लें उतर आमच्या मदें मनीस जाता, क्रिस्त जाता. जेजूस ताच्या कुद्दू हाजीरपणान आमच्या मदें येता आनी थंय परगट केल्लें तें उतर हांगा येता आसतना ताचें मांस आनी रगत जाता. हेंच तें शुभ वर्तमानाचें पुस्तक. दुसरें याजक येवन मोदें आयिल्लेंच तुमी पळयलां आसतलें आल्तारीचो उमो घेता. आल्तारीचो उमो कित्याक घेता? आल्तारीक मान करूं. हांगा जेजू आसा म्हूण दाखोवच्याक आल्तारीक मान करूं. ताच्या सांगाता ताका लोकाच्या तर्फेन पवित्र सभेन नेमला. देखून आपूण लोकाची मागणी लोकाच्या तर्फेन हांव हांगा मिसाचें बलिदान भेटयता म्हूण याजक आपल्या उम्यान दाखयता. त्याच बराबर सा पाऊल आमकां उगडास करून दिता. आमी क्रिस्तांवां सांगता येता आसतना एकामेकाक उमो दिवन एकामेकाक आमी म्हणयत साद्या भाशेन कीस ह्या उमो दिवन आमी आमचो एकवट दाखोवचो. सगळ्या लोकांच्या तर्फेन याजक आल्तारीक उमो दिवन आमचो एकवट दाखयता. ताचे उपरांत याजक तुमी पळयतात
आल्तार दुंपोयता दुंपोवणी खंयच्याचो अर्थ दुंपोवणी नितळायचो नितळ शुद्ध करच्याचो अर्थ ताच्या सांगाता पवित्र केल्ल्याचो अर्थ देखून याजाक दुंपयत आसतना हांगा सुगंध दुंपाचो परंबळ भरता तितले मात्र न्ही आमची मागणी आमी देवा थंय उबारता ताच्या उपरांत येता आमी कुर्साचो गुर्त करता सक्कड याजाक म्हणटा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी ताचे सांगाता आमी आमच्या कुर्साचो गुर्त करता कुर्ताचो गुर्त आमच्या क्रिस्तांव भावार्थाचो प्रामुख्य भाग कुर्साचो गुर्त आनी ताचे सांगाता आमकां एक उगडास करून दिता कितें आमी त्रिएक देवाची मनशां आनी हातूंत आसा क्रिस्त देव बाप देव पूत आनी देव पवित्रात्मो देखून कुर्साचो गुर्त कसो काडचो आज हे नोवेन जावन घरा वता आसतना एक ल्हानसो एक तुमकां गूट सांगूंक सोदता चड करून आमी अशें काडटा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणटा आसतना आमच्या पवित्र सभेंत पुरातन काळांत हांवूच आमकां सांगिल्लें आसा आनी आमचे उदेंतीच्या गांवाचे क्रिस्तांव आजून ते पाळटे आसात पळया म्हजो हात हांवें हांगासर धरला ही 3 बोटां हांवें सांगाता ओट्टू घाल्या 3 बोटां 1 2 3 ही 3 बोटां आनी ही 2 बोटां इंगळ पळयतात न्ही ही 3 बोटां सांगाता ही या बाप पूत आनी पवित्रात्मो आमचो देव त्रिएक देव म्हूण दाखोवचो गुर्त हो ताचे उपरांत ह्या 2 बोटांनी जेजूची आसली 2 सैमां देवाचो पूत तो पूण मनीस जालो पूण देवी ताची 2 सैमां एक जण दोग ताची सैमां देखून चड करून आमच्या उदेंतीचे क्रिस्तांव धरले आमी कातोलिकांय आदीं तावण करनासले आतां विसरले हांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हूण गुर्त काडटा देखून एपटी सांगाता एपटी कुर्साचो गुर्त काडी हांगी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी समजल्यात न्ही